नमस्कार गोंयकारांनो. आज तुम्ही इथले सगळे वतान बसला. तुम्ही साधे मनीस न्हू. या गुंडाराज सरकार विरुद्ध आमची शेतां भाटां सगळे डोंगर वाजोवपाक आमी हिंगा बसला. हांव तुमकां सांगता, तुम्ही शिवाजीचे मावडे. हर हर महादेव. 1970 पासून म्हाका रिकॉर्ड मेळटा की म्हाजो बापूय 1970 पासून वोटिंग मारतालो. तेन्ना या डोंगरार सगळे काजूची रानां आसली. आमी हांगा आमचे एसटी ट्रायबल सगळे हुर्रा काडटाले, केजू काडटाले, काजू गुंजयताले. हांगा नाशनो आणि आमचे कितें म्हणटा ते जोनये, चिपणां, तवशी हो सगळे भाजयो रावताले. या तिसवाडीन आमी चिमोलकार अन्नदाता आसले. आणि आयज हांव 2026 पळयता हांगा कांयच ना, सगळे सोंपलेले आहा. हे प्रोटेक्शन कोणे दिवंक जाय आसले? आमच्या सरकारान ते दिवंक ना. मागीर हे डिपार्टमेंट, हे एग्रीकल्चर, हे आमचे ट्रायबल, मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आहा कित्याक? हे जॉब क्रिएट करूंक ना थंय. हे सगळे वाचोवंक जाय आसले. आमची जानवरां सगळीं हांगासरली गेली हांगासरली कित्याक? हे सगळे रानपाड घाले. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कितें करताले? मागीर आमचे भाजीपालो आमी रोयतालो ते काबार जाले. एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कितें करताले? हांव सांगता, हे त्या सरकारांनी पयलींसून आतां पर्यंत जे चलत येयला न्हय, हेंची प्रायोरिटी आमी लोक न्हय, हेंची प्रायोरिटी फॅमिली. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना एक फॅमिली मेंबर आसता तेजी प्रायोरिटी आपली फॅमिली आसता. जेन्ना सरपंच जाता तेन्ना तेजी प्रायोरिटी विलेजर आसता. जेन्ना सीएम जाता तेजी प्रायोरिटी आमचे गोंयचे लोक आसता. पूण हे ते सीएम जाले, सरपंच जाले, त्यांची प्रायोरिटी आपली फॅमिलीच आसता. आधी सगळी नागणपट्टी जाता आणि आमी आतां पर्यंत सगळी दुसवट हेका लागून जाता. म्हाका एक सांगा, हे जे पृथ्वी आहा न्हय, ही जिवीत आहा. ही हे न्हू जिवीत ही. हे तो तोपा फोडला न्हय, हे पळया तुमी कितें ते. फाल्यां तर ह्या पृथ्वीनूच आपले अशे मातशे खादयले न्हू, कळटलें तुमकां. अर्थक्वेक जाता, थंय बाड येता, अशें तर ओपा बीन अशें कितें जालें आनी आमची वॉटर लायन तर वॉश आउट जाली. तुमी सांगा, एक म्हयनोभर उदकूच ना जाल्यार गव्हर्मेंटा कडेन कितें सोर्स आहा आमकां उदक प्रोवायड करपाक? खबर आहा तुमकां? दितले? खंयचें उदक वतले आमी वापरतले? ह्या तळ्याचें न्हू. फक्त आमी हे लोड दिता उदका खातीर आनी सरकार आमकां हे सुद्दां दिवपाक फुडें येना. म्हणजे कितें? तुमचीच पोटां भरपाचें आहा आनी आमी कितें करपाचें? शेतांय आमची पाड जाली, डोंगरूय पाड जाले. कोणाक सोदपाचें आमी? नमस्कार. देव बरें करूं महेश कुंदळकर. आता म्हटल्या त्या प्रमाणे सबंद पेडणे, काणकोण या वाठारांचे सगळे लोक येयल्ले आमच्या ह्या मुवमेंटाक सपोर्ट करूंक जाय म्हणून. तशेंच आमचे चडशे ट्रायबल चिमोलचे येयल्ले आसा. पूण दूख दिसता आमचो सरपंच संदेश शिरोडकर आमच्या मदीं ना. कोण तरी सांगता खंय सेटींग करून गेल्लो आसा, ताका टायम मेळना, खंय दिसिना, फोनूय लागना खंय. पूण हो जेन्ना मनीस तुमच्या दारान येतलो तेन्ना तुमी ताका विचारूंक जाय. आमी इतली वतान हिंगा बसून सामके त्रास सोंसले, तूं तेन्ना खंय
कुणी लागना हो जेन्ना मनीस तुमच्या दारान येतलो तेन्ना तुमचे काही विचारूंक जाय आमी इतली भोतान हिंगा बसून सामके त्रास सोंसले तूं तेन्ना खंय आसलो ताका कसले ताका कसले धिणून येतलो तुमच्या जाऊ शकता कोणाक मारलेलो दीस प्रेरणा जाऊ शकता म्हणल्यार आदिवासी मारून दवरले आणि त्याच्या दिसा प्रेरणा एक गजाल तुमकां सांगूंक सोदता की देवान म्हाका चितो दवरला ह्या शिमे वयल्या राखणदारांक चितो दवरलाच ह्या जेजून म्हाका चितो दवरलात ह्या कापलेश्वर देवान चितो दवरलात या अल्लान म्हाका जितो दवरलात या सगळ्या देवांनी आणि शिमेवल्या राखणदारांनी म्हाका जितो दवरलात कित्याक डायरेक्ट सांगपाक की ज्याने म्हाजो हल्लो केला हाचे दुबाव व्यक्त केल्लो चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आणि मिस्टर रोहन खंवटे चांगले आसतलो म्हणून जीएमसीन खूप जणांचे विचारले म्हाका 2 मिनिटां एक्स्ट्रा दिया जीएमसी हांवें म्हाजी बाय जी आहा पळय चिमलची ती लट्टाली 2 गजाली लट्टाली एक गो जिथं उरत का मरत का म्हणून पळयताली आणि दुसऱ्या सायडीन थोडे मिडिया चॅनल जे आसा पळय सेल जाल्ले आहा ते नरेटिव्ह रॉंग करताले रामा कणकुणकरान मास्टर मायंडाचें नांव घेवना म्हणून आणि अक्षरशः दुखावताली येवन रडटाली ती ज्या दिसा भायर सरलो त्याच मनशाचें नाव सांगले आणि अभिमानान सांगले की कोण म्हाका मारपी आसा तेंचें नाव सांगले आयज लक्षात घेयात या मिटिंगेच्या नंतर इतल्यान काबार जावपाचें ना परत हे गुंडांक अपॉइंट करतलेच आणि ज्या भाशेन संदेशाचेर आणि बाकीच्यांचेर हल्ला केला त्याच भाशेन हे हल्ला करपा लागून प्रयत्न केले आवाज शांत जाता तेन्ना हांव लोकांक विचारूंक सोदता तुम्ही नेपाळा सारखे घडलेले गोंयान घडोवपाक रेडी आसात तुम्ही नेपाळाक घडलेली गजाल गोंयान घडोवपाक रेडी आसात गोंय राखपा खातीर रेडी आसात पॉलिटिकल पार्टीचे डिफरन्सीस सायडीक दवरून गोंयकार एक राखणदार म्हणून उभे रावपाक रेडी आसात हांव इतलेंच सांगतात म्हाका जस्टीस मेळोवपा खातीर सगळे लोक एकठांय आयले अभिमान दिसलो की सगळे लोक एकठांय आयले सगळे पॉलिटिकल पार्टी एकठांय आयल्यो पण चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इतलो बुद्धिमान आसात की प्रत्येक फावटी त्यांनी डायवर्ट करपाक लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन इश्यू सायडीक रावलो रामा कणकुणकराचो इश्यू सायडीक व्हरपाक आणि लक्षात घेयात डेकोइटी जाल्या उपरांत कितलेशे डकैती जाताल्यो डेकोइटी जाल्या उपरांत त्या डेकोइटीचेर त्याच मनीस सांगता की चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंताक थँक्यू त्यांच्याच कार्यकर्ता चोरी जाता आणि त्यांच्याच कार्यकर्ता कितले फास्ट धरले हे सगळे डायवर्ट करपाक गेलो एडबक परेराक आयज जीएमसीन बसलेलो आसात आणि एडबक परेरा जीएमसीन कित्याक लागून बसलो आसा कित्याक लागून ताका मारलो पुलिसांनी कित्याक मारलो त्याच टायमाचेर हे विचार करपाची गरज आसा सरकार हो डायवर्ट करपाक नंबर 1 आसा म्हजें घर हाडले आणि कितें घर हाडले सगळे घर हाडले पण लक्षात घ्या गांव तर वाटेतलोच जाल्यार प्रत्येक शिमेवयल्या राखणदाराक गुलो मारात आणि तेजी पावलां जी आहा पळय आमी पावलां मारची पडटली आणि ज्या दिसा आमी गोंयकार एकठांय म्हणून रडटले जाल्यार 27 या बीजेपी सरकाराचो नश्ट जातलो देव बरें करूं
तुमकां एक सांगूंक सोदता, आमचो सरपंच जो आसा BJPचो पयले इंजीन, दुसरो आहा ZP आतां येयला ती मॅडम, तिचें नांवूय खबर ना, दुसरें इंजीन, तिसरो आमचो MLA आहा सांताक्रूज आणि आमचे चिमलकरण जे आसा तातूंत भितर कंप्लीट फेथ आसा म्हणून रावला आणि आमकां खबर आसा की चिमल गांवाचें रक्षण करतली. मागीर ते कोणी केदे व्हडले खंयच्यानूय येवं, म्हाका दिसता आमी सदांच सांगताले की चिमलकार एकठांय जायना म्हणून, पण आज जो हांगा लोक आज एकठांय जाला, भंय आसतनाय लोक जर भायर सरून एकठांय जाला फक्त एकूच हेतू धरून की आमचे जे चिमला आसा ते साल्वार करपाक जाय. मेर्शे गांवचो हांव जेन्ना मेर्शेची झर आसली, मेर्शेची झरीची वाट लायली, 4 वर्सां पयलीं आमी गांवकारांनी आमी मेर्शेकार म्हणून आमी एकठांय जावन झर साफ करपाक गेले तेन्ना हो बाबा ब्लॅकशीप, हो जो बाबा 50 खोके हो लोक तो सांगता की आपण झरीचो खंय परत ताका रिवायव करतलो. ही झर डिस्ट्रॉय जाली असल्याच बिल्डिंगेक लागून, त्या झरीचे ते वयले असली. बाबा ब्लॅकशीप हॅवी एनी वूल, आता ती आमी नवी केल्या सांताक्रुजा खातीर पर्टिक्युलरली. बाबा ब्लॅकशीप त्या सारे मेजॉरिटीन तुका चिमलान वोट दिवन जिखून हाडली जाल्यार गायब कित्याक जाली. हो युनिटी मॉल आसा पळय, दोनापाल जागो आसा थंय घाला, प्रशासन स्तंभ पुरवरी घाला, 3-4 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आसा म्हाका दिसता थंय, पण ते वचना. कारण गांव हे जे दोन्ही प्रोजेक्ट आसा इज अ रियल इस्टेट स्कॅम. हांगा कोणाची सायडीन जमीन आसा ती म्हाका दिसता बाबा विचारची. आणि हांव आतां असो येता आसतना म्हाका ताजो एक एजंट दिसलो, तो स्कूटर घेवन भोंवता. चिमलकारांक खबर आसा सगळ्यांक कोण तो भोंवता तो. रस्ते बिस्ते नाल बी फोडपाक खंय फोंडकुला पुरोवपाक आसा तो उबो आसता. हो ते दिसलो आमकां पळोवन धांवलो. तो मेजपाक आयलो कितले चेर आनी कितले लोक आहा. आमी लज दिसपाक जाय आमच्या आमदाराक रुडॉल्फाक की आज लोक वतान बसल्या आणि हो रुडॉल्फ घरा बसला आनी चिकन खाता आसतलो. म्हाका एकूच गजाल सांगपाक जाय, आज हांव धोपरांचेर रावन गोंयकारांक एक उलो मारता. जे हांगा बसल्या पळय, सगळे हांगा बसल्या, हे आज आपलो आयतार सोडून आपली फॅमिली सोडून रावल्या. जे हांगा वताक बसल्या, आमकां तरी मातशें सावळी आसा, ती बायलां भुरगीं जी वताक बसल्या ती आपली आयतार ते आपले घरदार सोडून आज हांगा रावल्या. कारण एकूच, आपलो गांव वाचोवपाक जाय. जशें विरेशान सांगलें, झर मेर्शेची डिस्ट्रॉय जाली, आज हे तळे डिस्ट्रॉय जातले. जशें कालूश बाबान सांगलें, फाल्यां दुसऱ्या तळ्याचेर दोळे आसतले. हरमलाक लोक भायर सरले, हरमलाचे कन्वर्शन फाटी सरले. पूण जर गोंयकार जर चिंतत की म्हाका कितें पडलां, आज प्रत्येक गोंयकाराक दिसता की म्हाका कितें पडलां. आणि आमचो जो बहुजन समाज आसा, मागीर तो ओबीसी आसूं एसटी आसूं, हो आमी खंय ना खंय तरी व्हरून एका विशिश्ट पार्टीच्या दावणेक बांदला. ताका आमचे कांय लिडर्सूय जबाबदार आसा. आणि हे जर बदलतले जाल्यार प्रत्येक गोंयकारान, प्रत्येक बहुजन समाजाच्या मनशान, जो एसटी आसूं, ओबीसी आसूं, भंडारी आसूं, जो कोण आसा, तांणी आज रस्त्यार येवचें पडटलें. आनी ही जी मशाल आसा, ही मशाल फक्त चिमला पुरती मर्यादीत न दवरता प्रत्येक गोंयच्या कानाकोपऱ्यान आमी व्हरची पडटली. जाल्यारूच गोंय बदलतले, गोंय वाचतले. फाल्यां आमची भुरगीं जी घरां आसात ती विचार करतली की हय, आमच्या आवय बापायन हे केलें म्हणून आमचें गोंय वाचलें म्हणून. नाजाल्यार हें जें गोंय आसा हें विकपाक काडलां, होलसेलान विकपाक काडलां ह्या आमदारांनी आनी भारतीय जनता पार्टीन. आणि हे जर बंद जातलें जाल्यार आमी एकठांय जावचेच पडटलें. देव बरें करूं. देव बरें करूं आमी तुका. आतां मागता फिडोल बाय कडेन येवन आमकां 2 शब्द सांगचे. आनी येवन म्हणून 2 मिनटां भितर एक लोक सारको वतान बसले आनी लोकांकूय सांगता आमचे हांगा 4च जाण उरलेले आसा. आमी रोखडीच मिटींग काबार जातली.
सगळे केशाय तुमक चोयन म्हाका भंग दिसोता आयज आमगे हे हालत करपाचो कोणे कोणाक म्हणले भिवपाची गरज ना हांव परत एकदा म्हणटा कित म्हणटा भिवपाची गरज ना आयज सगळे गोंय काबार केले म्हणल्यार तो पत्तून म्हणटा भिवपाची गरज ना अरे मेल्यांदो तुम आहाय म्हणेकूच नाही म्हणेकूच आज तुम्ही गोंय कापार करून उडयला तुम हुंय कोणशा ना पावले ते सांगाय हुंय कोणसो ना तुम्ही सोडला तो सांगाय आज आख्खे गोंय काबार केले फकत दोरयो उरला आते केदो थिंग पावतले आणि लाराचे केदो वयतले ते हांव रावता हांव दीस आनी रात उठना न्हिदता बसतना फकत एकूच मागता तेंचे शिराप फकत मागता शिराप केदो काय तेंचे शिराप येतले काय म्हूण कित्याक बरे आहाय ते टाकाच को वयताय फकत एसो आहाय ते उत्ताय उरलो हा ते गोंय काबार करपाक तेंका भुरगीं बाळा आहाय म्हूण खबर आहा बट तेंका खबर ना तुमची भुरगीं बाळा आहाय म्हूण आज तुम्ही रस्त्यार येयलाय आज तुम्ही हिंगा वता करपाताय कित्या लागून तुमगे भुरग्यांक बाळा लागून तेंगे फ्युचरा लागून कित्या लागून आणि आज ते एक बाळा लागून नोटाचे वार घेताना लागले आणि आमी हिंगा हार्यां भाशी सुकताय आमगे परिस्थिती ही जावपाक कारण कितें आमी ते न्हू आमी आता तुमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी कोण निवडून ते फकत उठता न्हिदतना फकत बाटरांनी जॅम लायताय आमकां कितके न्हू आजरा नोट दी सारके आमच्या दोड्यार आजरा नोट येयली जाल्यार वोट कोणाकू बाटर जॅम पार्टी कोणाकू भिवपाची गरज ना आज आमगेले एसोले हालत जाले CRZ काबार जाला कॉमदाद लँड काबार जाला डोंगर काबार जाले मॅंग्रोव्स काबार जाले एलिफंट रस्त्यार येताय टायगर रस्त्यार येताय आणि आमी रस्त्यार येताय सो फरक कितें आहा आमकां सो हे जाण एकल्यान आणि प्रत्येकान चिंतपाक गरज आज मेजॉरिटी सीट तेंगेली कितको येवपाक शकताय आणि एकलो राणे बाबाड माता म्हाका खबर ना तो पत घेवन बाजना वयत जाल्या कित्याक तो कित म्हणटा बाजना केडिया डझनान मेळटाय हुंय कितको न्हू कित्याक आमदार हुंय दुसरे इलेक्ट जावन येताय ते हुंय सेलार आसताय डझनान आमदार मेळटाय तेश कोन आणि डझनान केडी मेळटाय तेश कोन आमदार मेळटाय म्हणटा सो इतू तेंकां गॅरंटी हा हुंयचे आमदार निवडून येयले जाल्यार तेंच्यान घेवपाक जाता म्हूण कित्याक पयशांनी आणि लास्टाक कित म्हणटाय भिवपाची आता मुखार एक लास्ट चान्स आहा तुमकां फुडले फाटी चिंताय आणि चिंतून वोट माराय ना जाल्यार हांवें सांगतलें भिवपाची गरज ना आयज जे आमचे समस्त गोंयकार जे हांगासर येयल्ले आसा ह्या युनिटी मॉलाक विरोध करपा खातीर त्या सगळ्यांक आणि आमच्या गांव भावांक सगळ्यांक एक याद करून दिवपाक करता आमच्या पिढीक आता जे खबर नासतले की पुर्तुगेजांनी 450 वर्सां राज्य केलें गोंयान आमचे गोंय स्वतंत्र करपा खातीर हजारांनी स्वतंत्र सैनिकांनी आपले बलिदान दिले पण तितून जेन्ना गोंय स्वतंत्र झाले तेन्ना पयलींच्या पॉलिसीन जो पुर्तुगेजांचो झेंडो जो आसलो तो सकयल कोणी लावलो खबर आसा
आसा तुमकां खबर ना. तो झेंडो देंवोवपी आसलो म्हजो बापूय तुकाराम सुभाष शिरोडकर आणि आसालो दिना काणकोणकार. हेंच्यांनी केन्नाच आपूण स्वतंत्र सैनीक म्हणून घेवंक ना. हांवें काही स्वतंत्र सैनिकांक विचारलें, अरे बाबा तुमकां खबर आसा रे तो झेंडो देंवोवपी कोण आसलो तो? अजून पयलीं तो जुनो जो फोटो आसा 2 तरणाटे वयर त्या पोलाचेर चडटा ते दिसता. तर आमकां खबर ना म्हणपाक लागले. देंवयलो आसतलो रे म्हणून कोणी तरी. म्हणजे कितें आमकां ट्रायबलांक किंमत ना अशें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. तर आतां हांव मागता ज्यांच्यानी हो आमचो 2018 पासून गांव वाचोवपा खातीर आमकां सर्वस्व मदत केली, आपलो कायदेशीर सल्लो दिलो आणि आमचे गोंयचे समस्त जे एक्टिविस्ट आसा तांकां 2018 IT पार्काच्या वेळार हांगासर जमोवपाक आमकां मदत केली चिमलकारांक. तो ह्या आमच्या गोमंत भुमीचेर देवान आमकां धाडिल्लो देवदूत डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस. आमी सगळ्यांनी ताका नमन करपाक जाय. त्याच बरोबर मॅडम नॉर्मा आल्वारीस, त्यांच्या बरोबर रमेश सर आसा, मागीर सगळे आसा. तेन्ना आतापासून आमची जी कायदेशीर लढाई जी आसा तातूंत दोतोराची सगळी टीम जी आसा सगळी टीम आमकां मदत करता. तेन्ना तेंच्यांनी 2 शब्द आमकां सांगचे. साथ दिया था. थँक्यू. गोविंद बाब तुकाराम या सगळे लोक आमचे देव बरें करून तुम्ही सगळे लोक आयले हांगा. सगळें गोंय आज तुमकां पळयता आनी सगळ्यांक गोंयांत सगळ्या लोकांक आज तरी बरो जोर पडला, जोश पडला. कित्याक तुमकां सगळें पळोवन इतले वोतान बसून हांगा चिंबळकारांक सपोर्ट करपाक म्हणून आयल्यात. आमी आतां ह्या विशय पर आमी आतां 10 वर्सां जालीं. पयलीं ती IT पार्क आयली, ताचे पयलीं विरोध करून गेली. ताचे उपरांत ही आयला. ही युनिटी मॉल आयली पयलीं हांगा मेर्सेस आले 2022 आयली. तेन्ना सेंट्रल सरकारान सांगलें आमी तुमकां पयशे दिता म्हणून तूं युनिटी मॉल घाला. कित्याक घाला? कितें युनिटी मॉल म्हणून कितें? कितें आमचे सगळे लोक ट्रायबल लोक आहात, हे सगळे लोक आहात न्हू, ल्हान लोक आहात आनी ते कितें हाताचें कितें काम करतात न्हू, तांकां सपोर्ट दिवपाची, तांकां मार्केट दिवपाची, ताची ओरिजिनल कल्पना. आनी आमी कागदां सगळीं पळयलीं. ती कागदां सेंट्रल सरकाराची कागदां कितें म्हणटात, हो युनिटी मॉल घातल्यार खंय घालूंक जाय, खूब लोक येतात. ते ट्युरिस्टाचे गोंयान भरपूर ट्युरिस्ट आहात, पण ते ट्युरिस्टाचे कितले लोक येतात म्हणून भरपूर लोक येतात तेच घालत न्हू. आमी एकच प्रश्न विचारले, हांगा कोण येता युनिटी मॉल घालून? हांगा डिमांड आनी सप्लाय दोनूय ना. हांगा कोण येतलो काम करपाक हातीन आनी हांगा कोण येतलो तांची विकपाक घेवपाची कोण येतलो? हांगा मार्केटूच ना. तुम्ही घालता ते कलंगुटान घालात नाल्यार पणजीन घालात. आनी पणजीन येतलो जागो आहा तो आमच्या 4 पिलराचे आता तो बिल्डींग आहा तो आर्टिझनाचो सेंटर तो बिल्डींग आता मोडटात तेच घालात. ना कितले जागे आहात, भरपूर लोक येतात पळय थंय घालात. कित्याक म्हणून ती व्यापार जातलो. हांगा घेवन व्यापार जातलो. हांगा येवपाक म्हाका 3 किलोमिटर थंय गेलो आनी मागीर 3 किलोमिटर परत आयलो. 100 किलोमिटर हांगाच गेले हायवे. कित्याक म्हणून हांगा भितर येवपाक कांय जागो ना म्हणून. तुम्ही कित्याक हांगा कितले पयशे हायकोर्टान आयल्यात, डिस्ट्रिक्ट कोर्टान आयल्यात, बेश्टे पयशे उडयतात. 100 कोटीचो प्रोजेक्ट. गोविंद शिरोडकर कोण? ओ कोण? हांगा कोण ऑब्जेक्ट करताला? हो सेंट्रल सरकाराचो
पैसे आमकां मेळटात 100 कोटी मेळटात तुम्ही ऑब्जेक्शन कशी करू बेश्टे पैसे उडोवनूच आमकां इतले पैसे मेळटाले हांव म्हणटा तुमकां इतले पैसे आहात तर चिंबेल ग्रामसभाच्या पयले ही चर्चा करा की हे तुमकां प्रोजेक्ट जाय की ना आनी ताचे उपरांत चिंबेल ग्रामसभाक आनी चिंबेल लोकांक मातशें विचार आतां 100 कोटी आमकां मेळटा तुमकां कितले जाय म्हूण पयले ते दिसा तुमकां कितले पयले जाय तुमकां रस्त्याक सारकें करपाक कितले जाय तुमकां मेडिकलाक कितले जाय तुमकां शाळा तुमची बरी ना तांकां उदक ना टॉयलेट ना ताका कितले जाय तांकां हे एग्रीकल्चराचें हे शेतीचें काम तांकां कितले पयशे जाय तांकां जाय ते 5 कोटी जाय 10 कोटी जाय 40 कोटी जाय तुमकां कितले जाय तुमी पयलीं विचारूंक जाय तुमी विचारूंक ना तुमी बेश्टे म्हणटा आमी येता आमी युनिटी मॉल हांगा घालता कित्याक म्हूण सेंट्रल सरकार आमकां 100 कोटी दिता पयले मेर्सेसान इन्कार केले ते हांगा पावले तांकां कांय कारण ना बिल्डींग घालपाक बेश्टे तांकां म्हणटात आमकां 100 कोटी मेळटा आनी त्या कारणान आमकां ही बिल्डींग घालूंक जाय ते सगळें आमी करूंक जायना कित्याक म्हणजे जमीन आसा ही जमीन सरकाराची जमीन प्रमोद सावंताची जमीन न्हय रोहन कावंतेची जमीन न्हय ती लोकांची जमीन आणि या लोकांची जमिनाक कितें जाता ते लोकांचे मत घेवंक जाय आनी तुमी कितें करूंक जाय आसलें तुमी पयले हांगा ग्रामसभान येवंक जाय आसलें आनी तांकां विचारूंक जाय आसलें कित्याक आमी हांगा एक प्रोजेक्ट घालता आमी इतलो पयसो हाडटालो आमी हे हाडटले ते हाडटले आनी ताचे उपरांत तांची कोऑपरेशन घेवन तुमकां करूंक जातलें पण तुमी येताले न्ही म्हणटात ना आमी घालताले हांगा तुमी कितेंय करा कित्याक आमकां 100 कोटी मेळटा 100 कोटी म्हूण 30 कोटी बीजेपी वयतले 30 कोटी डायरेक्ट वयतले बीजेपीच्या बॉल्सांत आनी मागीर कितें पयशे उरतले बिल्डींग घालपाक सो आय एम सेइंग एकच डिमांड आहा आमकां तुमी गांवांत कितें करतात न्हू पयले गांवच्या लोकांक विचार तुमी तुमच्या गांवांत वच काणकोण वच हांगा वच पालये वच हांगा चिंबेलकाराक घेवन पयले तुमी विचार पळय आमी सरकार ही सरकाराची जमीन आनी तूं कितें करूंक आमी सोदता म्हणून मागीर तूं गांव चर्चा करून दी आनी मागीर चर्चा केल्या उपरांत तांकां परवानगी दिल्या उपरांत मागीर तुमी फिजिबिलिटी स्टडी आनी हे स्टडी आनी टेंडर स्टडी करा ताच्या उपरांत करना नाजाल्यार आमच्या गांवांत आमच्या देशांत गोंयांत पंचायती राजच ना पंचायती राज कितें दिल्या कित्याक म्हूण गांवच्या लोकांक गांवांत आमकां ताणेच कितें करपाचें कितें येवपाचें ना की ना म्हूण आनी त्या कारण ग्रामसभा केल्या त्या कारण पंचायती केल्या ताचे उपरांत ताणें निर्णय घेतल्या उपरांत मागीर तुका कितें काम करूं जाता पण ताचे आदी तुमकां काम करूं जाय आनी त्या कारण आमी तुका विनंती करता हांगा कितेंय काम सुरू केलें हांगा आमी इतले आमकां इतिहास आहा ऑब्जेक्शन करपाचें वॉटलँड कंपनी ड्युपॉन्ट आयले 1994 आनी फोंडा केली ते सगळे भायर गेले आनी SEZ पूण 18 SEZ आयले ते सगळे भायर पडले आनी कितले प्रोजेक्ट आयले गोंयांत सगळे आतां मेळावलीची बायलां ताणें IIT भायर उडयली कितले लोकांक आमचे कितले सक्सेस आहा त्या कारण हांगाय असोच करूंक जाय आमचो गोवा फावंडेशनाचो सपोर्ट आहा तुम्ही सुप्रीम कोर्टात तक वचपाक बी आहा तर आमी तयार आहा ते कांय प्रॉब्लेम ना आमी तयार आहा हांगाच्यान डिस्ट्रिक्ट कोर्टान हायकोर्टान वयतले मागीर सुप्रीम कोर्टान वयतले आमी आहात ते कांय दुबाव ना पण तुमी मातशे अलग तुमचो कॅम्पेन आनी तुमचो स्ट्रगल तुमी दवरपाची हांगा जाग्यार येवपाचे आनी केन्ना दुसऱ्या गांवांत कितें जाता हरमलान इतलो लोक पावलो त्या कारण विश्वजीत राणे तो प्रस्ताव कॅन्सल केला तसोच खंयचे नाकाले प्रोजेक्ट हाडटात म्हणपाचें न्ही अरे हो तो त्या गांवांत वयता आमी वचना म्हण ना वच कितें बेस्ट बस तिकेट घे आनी वच हांव आतां पारातान आयला तुमकां सपोर्ट करपाक तुमचे आतां दुसरे कितें प्रोजेक्ट पळयले तुमी आनी ते लोक ते गांवाचे लोक ट्रायबल्स वगैरे ते युजूच करतात तांकां वचून युट्यूबर आनी सगळं तातूंच वेळ पिड्डार करतात आमी बेश्टे तुमी मिटिंगान वचून तांकां सपोर्ट करा न्हू आनी बसा हांगा बस आनी मागीर तुजें चलय युट्यूब चलय पण हांगा येवन बस आनी तांकां दाखय की भरपूर लोक हांगा रागान रावल्या सगळे राग जाला त्या कारण आमी म्हणटा आतां
कंक्लूड करता, भिवपाची गरज आसा, सरकाराक भिवपाची गरज आसा. आमकां स्लोगन जाय येन्स, आमकां ती दुसरी स्लोगन प्रमोद सावंतांची नाका. आमची ही नवी जाय न्हू, सरकाराक भिवपाची गरज आसा. जालें, सारकें म्हणलें. कित्याक म्हण हांगा कितें जालें, फाल्यां हांगा कितें जालें, थंय कितें जालें, हरमलान कितें जालें, सरकाराक भिवपाची गरज आसा. थँक्यू. देव बरें करून क्लाउड सर तुमकां. आतां आमचे दोगूच जाण लास्ट उलोवपाचे उरले आहा, मागीर आमचो ठराव जातलो आनी एक आमचो फुडलो एक्शन प्लॅन तोय तुमकां आमी कळयतले. सो त्या पयलीं ओके, आतां मागता सुनील नाईक फ्रॉम करांबोलीम, हू इज द टॅक्सी एसोसिएशन लिडर, मिस्टर 2 शब्द उलयचे. हांवें गुळे मारता तुमकां की हे गोंय कोणाचें, अरे हे गोंय गोंयकारांचें, अरे हे गोंय कोणाचें. पळय, गांधीजीन 8 ऑगस्ट 1942 एक क्लॅरियन कॉल केल्लो, ब्रिटिशांक धांवडपाक, क्विट इंडिया मुवमेंट केल्लो. तो मुवमेंट म्हाका दिसता आज तारीख 4 जानेवारी 2026 क्विट भारतीय जनता पार्टी मुवमेंट हांगासरल्यान कॉमेस जाला मरे. हे पार्टीक धांवडपाची गरज आसा आमकां 27. हांव ताचेर मागता, हांगासर जे व्यासपीठार बसलेले सगळे आमच्या लोकल पार्टीच्या लोकांकडे आयज हांगासर चिंबोलकारांनी उलो मारला आनी युनिटी दाखयल्या. तशी युनिटी आज तुमच्या मदीं जावंक जायी. ह्या सरकाराक जर फंडान घालतलो जाल्यार, कित्याक फंड मारून 27 उबो आसा, ह्या सरकाराक फंडान घालपाची कापासतात गोंयकारांकडे आसा. तुम्ही बारीक नोट करा, जिल्हा पंचायतीक ह्या लोकांक कितली मतां पडलेली आसा ती. हे लोक आमच्या पेक्षा फाटी पडलेले आसा. हे कोणाकडे सेटिंगा करता म्हणटा ते सारखे आसा. आमच्या उज्यान उलयला सेटिंगा करता म्हणटा, हे लोक सेटिंगा करता, आमी लोक कोणाकडे सेटिंगा करूंक वचना. ताजेर हांव मागता तुमचे कडेन की आतां टायम येयल्लो आसा, एक तर जगपाचें ना जाल्यार मरपाचें, आनी कांय उरोंक ना. खातीर हांव मागता आख्खे गोंयकार जे पळय आमचे थोडे टॅक्सीकार बाब पावोंक ना, ह्या मुवमेंटाक अवश्य आपलो तेंको दाखोवंक जावो. कित्याक आयज आमचे कडेन उरला पळय गोंयकारपण एकूच उरला, आनी ते जर एक लोक हे भायल्या घाट्या व्हरूंक जर सोदता जाल्यार आमी तांकां हाडूंक दिवचे ना. आमच्या विरेश बाबान उलो मारला, फाल्यां करमळे टीसीपी दिया. हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता की आमचो टीसीपी असोच एक लढो चलता थंय, आमचेय तळे आसा, त्यावूय तळे पाड घालपाक हे शर्मा आनी वर्मा येयल्ले आसा. खातीर हांव मागता फाल्यां तुमी सगळे लोक मातशे टीसीपीन 10:30 येवचे. देव बरें जावं. मागता एडवोकेट आल्बर्टिना येवन मातशें 2 उतरां उलोवची, एका मिनटाक देव प्लीज. बघा इश्टानो आनी इश्टानो, म्हाका दिसता कोणी म्हटल्या पळय डबल इंजिन गव्हर्मेंट आसा आनी कोणे म्हटल्यार 4 इंजिनी आसा म्हणून, आनी चावी दिल्ली आसा पूण डुप्लिकेट चावयो हिंगा गोंया हे सगळे दुसरे इंजिन चलयता तेंकडे आसा. तर ही युनिटी मॉलां कितें, ही सगळ्या देशभर हुंय ती स्थापन करूंक सोदता. तांकां म्हणटात युनिटी मॉल्स म्हणून. तेणी प्लॅन केला तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट म्हणून. तितूनय जुमला आहा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट आनी नॉर्थ गोवा काजू बियो. काजू बियो हिंगा काजू मारून उडयता आनी मागीर हिंगा काजू बियो हे करूंक सोदता काय कितें. तेणी सांगला आता सरकार चिंबोलकार जेन्ना सीएमाक मेळूंक गेले, सीएमाक दिसता ते, तेन्ना तेणे सांगला 300 जॉब्स दितले म्हणून. आता 300 जॉब्स दिता आनी कितले लोकांची रोजी रोटी मारून अशें कशें जातलें. 300 इतले लोकांची हिंगा स्थानीक लोकांची रोजी रोटी मारून 300 जॉब्स दिता खंय. हे कितें, एक आमची कोंकणीन म्हण आसा, फुलू फुस्तार फोजने. हे लोक फुलू फुस्तार फोजने मारपाक सोदता. तर आमी तांकां फुलूच्या फुस्तार फोजने मारूंक दिवचे न्हू. दुसरे
मागीर कोणे डेव्हलपमेंट करता ते कोणाच्या फुस्तार आणि कोणाच्या फायद्याक हे आम्ही सदांच विचारतात आणि आम्ही चालूच करून दवरूंक जाय की हे विचारून आणि जेन्ना आम्ही डेव्हलपमेंट म्हणटा तेन्ना सगळ्या लोकांची भागीदारी आसूंक जाय हे डेव्हलपमेंट कशें फुडें व्हरपाचें तें फक्त वयली इंजिनान ती चावी दवरता ते कळ्ळें न्हू सगळ्यांची भागीदारी आसूंक जाय आमकां हिंगा कितें जाय आमकां हिंगा कशें जाय सगळें नश्ट करून आमचे हे कसलें शासन तर आमी शासन कशें आसचें गव्हर्नन्स कशें आसतें हेजेर आमी आमची मतां मांडूंक शक्य जावंक जाय सगळ्या लोकांची मतां मांडूंक आणि विशेष ST SC बहुजन समाजाची लोकांची मतां कित्याक इतली वर्सां तेंची मतां कोण आयकूंक ना म्हणून आता तेंची मतां आयकून घेवंक जाय तर ही 2 उतरां सांगून हांव काबार करता जय चिंबलकार विवा गोवा जय भीम जय बिरसा मुंडा जय जल जंगल जमीन जय संविधान थँक्यू मॅडम आता मागता आमचो गांव भाव ब्रायन एका 2 उतरां सांगची एका मिनटा भितर वचची आमकां एड्रेस करचे प्लीज ब्रायन नमस्कार माझ्या गोंयकारांनो चिंबलकारांनो ही युनिटी मॉल कित्याक एक डेव्हलपमेंट मी डेव्हलपमेंट आमचो सरकार डेव्हलपमेंट जेन्ना म्हणटा सो बिल्डिंगे म्हणटा आमची ती तोय आहा ती डेव्हलप करूंक जायना आमची ती नॅचरल रिसोर्स आहा ती डेव्हलप करूया ती सारकी करूया त्या नॅचरल रिसोर्सीचेर आमकां कितें करूंक मेळटालें पळय वी कॅन यूज दॅट वॉटर आतांच कोणें म्हणलेलें की उदक डिप्लीट जाता उणें जायत वयता तर आमी तें आनी कित्याक नश्ट करता हें पोल्यूट कित्याक करूंक सोदता आमी तुमकां सगळ्यांक पयले सुवातेर बायंड अप करच्या आदीं सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा तुमी तेंको दिवपाक देव बरें करूं एक दिलगिरी आम्ही व्यक्त करता तुम्ही पळयला आसतलें हांगासर आमचे खुबशे विद्वान सगळे एक्टिविस्ट NGOचे पुढारी हांगासर बसलेले आसा पण टायमा अभावी तांकां सगळ्यांक हांगासर उलोवपाक मेळूंक ना त्या बद्दल आमी दिलगिरी व्यक्त करता आणि आता आमची जी सभा जाली तेतून एक आमचे 2 ठराव जे आसा ते आम्ही हांगासर मांडटले तुम्ही सगळ्यांनी तुमचे हात वयर करून तेका मान्यता दिवची दुसरी गोष्ट आयज जे कोण आमचे स्पीकर जे हितून हांगासर आसा बसलेले मंडपान हे जाल्यानंतर ठराव जाल्यानंतर रेझोल्युशन जाल्यानंतर सगळ्यां कडेन मागता की तेंच्यांनी हांगासर लागी येवचे बिकॉज हो जो ही जी आमची क्रांतीची ठिणगी जी हांगासर पडलेली आसा ताचे सगळे ते साक्षीदार आसा तेंचे एक बरें डॉक्युमेंटेशन जावपाक जाय ते कोडे आयले हांगासर आपलो टायम काडून आणि अशेंच गेले अशें जावपाक जायना हे डॉक्युमेंट जावपाक जाय हेका लागून सर आमी तुमचे कडेन मागता की फुडें येवचे आनी मागीर आमी करचे मातसो एक ठराव तुमी कर जस्ट अ मिनिट आम्ही आता आमचो फुडलो प्लॅन रेझोल्युशन घेवच्या पयलीं तुमकां मुवमेंट आसा तो फुडलो आउटलायन दिता हे जे हंगर स्ट्रायक चालू असले तुम्ही फक्त हेजो ट्रेलर पळयल्लो आता हे हंगर स्ट्रायक खूप प्रकार जातले तीव्र जातले आनीक अग्रेसिव्ह जातले आमचो हंगर स्ट्रायक आमचे जे आंदोलन आसा जे पर्यंत वो बीजेपी गव्हर्नमेंट वो युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ
काढिना, चिमणासून बाहेर काढिना तेव्हापर्यंत आमचे हे आंदोलन चालू उरते. आणि आता हे चेन हंगर स्ट्राईक जातले. आम्ही आमदाराच्या ऑफिसान वयतले, टीसीपी डिपार्टमेंटान वयतले, पंचायतीन वयतले, जीटीडीसीन वयतले, बीडीओन वयतले. हेजो प्लॅन, हेजे डेट्स आम्ही तुमकां आयज सांगचे नाजाल्यार फाल्यां सकाळी पर्यंत सांगतले. मात हे महायुद्ध अशें हे चालूच उरतले आनी जे पर्यंत आमकां स्क्रॅप जायना ते पर्यंत आमचे हे चालूच उरतले. सो दुसरें म्हटल्यार आमी आतां 2 रेझोल्युशनां पास करता. रेझोल्युशन पयला हांव इंग्लिशीन वाचता आनी मागीर तेजे कोंकणीन चालू करता. आमचे पयलें रेझोल्युशन, द ट्रायबल्स ऑफ चिंबल विलेज have been on hunger strike since 28/12/2025 to safeguard their water source, namely the designated wetland Toyar Lake and its surrounding ecosystem. The ongoing construction of the Unity Mall project and Prashashan Stamp is situated in the sensitive area that significantly affects the safety of Toyar Lake. This project has received the approval of Chimbal villagers, has received opposition from Chimbal villagers from 5 Gram Sabhas, having unanimously passed to reject it. Consequently, we strongly urge the authorities to promptly cancel the Unity Mall and Prashashan Stamp projects in this region. We request the implementation of the villagers' proposals as follows: establishment of a water treatment facility that utilizes the water from Toyar Lake and create a biodiversity park in this vicinity. म्हटल्यार आम्ही सरकाराकडे मागता की पंचायतीन रिजेक्ट केला, ग्रामसभेन रिजेक्ट केला, सो वो युनिटी मॉल आमकां नाका आनी हांगसर हे उदकाचे आमकां उदक पिवपाक यूज करपाक जाय आनी बायोडायवर्सिटी पार्क करपाक हांगसर सरकारान हे प्रोजेक्ट भायर मारून हे करपाक जाय. सो सगळ्यांकडे मागता उबे रावन आनी निशेध करचो की हे जे युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ आसा ते आमकां नाका म्हणपाक आनी एक नवी क्रांती, एक नवी चळवळ जी आमी सुरवात केली आयच्या दिसाच्यान, हे महायुद्ध बीजेपी सरकारच्या अगेन्स्ट एक तांकां मेसेज दिवपाक जाय की हो आमकां सरकारूय नाका, हे बीजेपी गव्हर्नमेंटूय नाका आनी हे प्रशासन स्तंभ आनी युनिटी मॉल नाका. दुसरे आमचे रेझोल्युशन, द विलेजर्स ऑफ चिंबल विल ऑल्सो एक्सटेंड देअर सपोर्ट टू फेलो प्रोटेस्टर्स and in other villages in Goa wherever environmental destructions occurs. We all unanimously pass the resolutions. म्हटल्यार आम्ही दुसऱ्या गावांनी म्हटल्यार करमळे, पाळे आणि खंयसरूय आख्खे गोंयान आम्ही चिमलकार तुमकां सपोर्ट करतले. जशें तुम्ही आमकां सपोर्ट केला तशे आम्ही तुमकां सपोर्ट करतले. आणि ही क्रांतीची मशाल, ही क्रांतीची कीट या सरकाराक, या कौरव रूपी बीजेपी सरकाराक आज कळपाक जाय की आज चिमलकार उठला. दिस इज युनिटी मॉल वर्सेस युनिटी ऑफ गव्हर्नन्स. आता या विलेजेस पुरते उरलेले ना. या आज सरकाराच्या अगेन्स्ट हो मुवमेंट आम्ही फुले व्हरता. सो आम्ही स्लोगन दिवन सरकाराक हे दोन्ही रेझोल्युशनां पास करूया. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, युनिटी मॉल आमकां नाका. बाहेर मारा, बाहेर मारा, युनिटी मॉल बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, युनिटी मॉल बाहेर मारा, बाहेर मारा. आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, युनिटी मॉल आमकां नाका, आमकां नाका, आमकां नाका, बीजेपी आमकां नाका. बाहेर मारा, बाहेर मारा, युनिटी मॉल बाहेर मारा, बाहेर मारा, बाहेर मारा, युनिटी मॉल बाहेर मारा. एक दो बाहेर मारा, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो बीजेपी को फेंक दो, एक दो
फेंक दो, बीजेपी को फेंक दो, यूनिटी मॉल हम करेगा, यूनिटी मॉल हम करेगा, यूनिटी मॉल हम करेगा। यूनिटी मॉल हम करेगा, यूनिटी मॉल हम करेगा, यूनिटी मॉल हम करेगा। खातीर कारण तेका हिस्टॉरीक इम्पॉर्टन्स आसा, नॅचरल नैसर्गिक इम्पॉर्टन्स आसा, त्याच बरोबर आयुर्वेदीक इम्पॉर्टन्स आसा आणि शेवटी सांगपाचें म्हटल्यार 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी गोंयाचेर राज्य केले, पण ते 450 वर्सांचेर आमच्या पुर्वजांनी हे तळी शेतां पाटां सगळी व्यवस्थीत सांबाळून दवरली. एक गोष्ट लक्षात येता, 450 वर्सां पोर्तुगीजान मनशांचेर अत्याचार केले पण निसर्गाचेर केन्नाच अत्याचार केल्ले ना. पण आयज अशें दिसून येता हो सरकार मनशांचेर अत्याचार करता तो करतात, पण त्याच बरोबर हे निसर्गूय काबार करूंक सोडलेले आसा. तेका लागून शेवटी निसर्गाचेर पण आयज अशें दिसून येता हो सरकार मनशांचेर अत्याचार करता तो करतात, पण त्याच बरोबर हे निसर्गूय काबार करूंक सोडलेले आसा. तेका लागून शेवटी आयज ह्या महासभेक हांगा मोठ्या संख्येन जे राजकीय नेते, उदाहरणार्थ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, एनजीपीचे लीडर मनोज विनेश आणि आमचे MLA कालू सेडेर आसात, त्याचबरोबर कोपऱ्यातून वेगळ्या वेगळ्या वाठारातून आयिल्ले आणि सबंद आदेशभर या वतान उभे रावन हे वत कडकडीत खावन हे सभेक उत्सव हाडलो, त्या बद्दल सगळ्याचे हांव चिमलकांच्या वतीन मनापासून आभार मानता. हे वत कडकडीत खावन हे सभेक उत्सव हाडलो, त्या बद्दल सगळ्याचे हांव चिमलकांच्या वतीन मनापासून आभार मानता. देव बरें करूं. जय बिरसा मुंडा. हो रुद्रपाचा स्लोगन आमका नका